शेल्डे सोनफातर वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ली दोंगर कापणी निमणे बंद उडयली। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान शोकॉज नोटीस काडून काम बंद उडोवपाचे आदेश दिले। ह्या विशीं गोमंतक टीव्हीन वृत्त प्रसारीत केल्ले, पळयात। शेल्डे सोनफातर वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ली दोंगर कापणी निमणे बंद करची पडली। आयतारा 3 नोव्हेंबराक जाल्ल्या ग्रामसभेत हो विशय चर्चेक आयिल्लो। ते उपरांत रोखडेच फ्लायंग स्क्वॉडान ह्या सुवातेची पळोवणी केल्ली। ही दोंगर कापणी बंद करची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली। आता निमणे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान शोकॉज नोटीस काडून काम बंद उडोवपाचो आदेश दिला। ह्या विशीं गोमंतक टीव्हीन वृत्त प्रसारीत केल्लें। शेल्डे भागाचो नागरीक हांव सर्वप्रथम गोमंतक टीव्हीक हांव धन्यवाद दिता। आनीक जे ग्रामसभेक 3 नोव्हेंबराक जी ग्रामसभा जाली ती टोटल ग्रामसभा गोमंतक टीव्हीन रेकॉर्ड केली। तितून भितर जायते इश्यू आसलेले, हिल कटिंगाचे आसलेले, इल्लीगल खुबशे आसलेले, तेन्ना हांव धन्यवाद म्हणटा गोमंतक टीव्हीक। आतां दुसरे पॉयंटार येताना जे हिल कटिंग जाल्लें सर्वे नंबर 122/1C सोनफातर शेल्डेम केपें गोवा, श्री गजानन तिळू नाईक, केअर ऑफ गजानन मेटल क्रशर फ्लायंग स्क्वॉडान इन्स्पेक्शन केल्लें आनी फ्लायंग स्क्वॉडान प्रत्यक्ष त्या हिल कटिंगाक येवन पळयलें जाल्यार अक्षरस सामकें एक अशे पद्दतीन हिल कटिंग केल्लें आसा की जो नॅचरल रिसोर्स आसा तो थंगा डिस्टर्ब करून उडयल्लो। तेन्ना आमकां फ्लायंग स्क्वॉडार आपोवन आमी आज ऑफिस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर साउथ गोवा 1 साउथ गोवा तेणें शोकॉज नोटीस कम स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडलेली आसा। हे पळय ओरिजिनल आसा, ओरिजिनल आनीक तितून भितर 17A TCB Act 1974 ह्याचे प्रमाणे कॉग्नेजेबल ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लेली आसा। आनी हेजी कॉपी द डेप्युटी कलेक्टर ऑफ SDO केपें थंगाय दिल्लेली आसा। डेप्युटी टाउन प्लॅनर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट केपें गोवा, PI केपें आनी ऑफिस ऑफ फ्लायंग स्क्वॉड साउथ गोवा कलेक्टर आनी हांव तेजो एप्लिकंट प्रशांत पुरुषोत्तम गांवस देसाई। तेन्ना जें हिल कटिंग जाल्लें आमी पंचायतीक रेज केलो क्वेश्चन की पंचायत तुमी ताका परमिशन दिलां। हांवें RTA एक्टा प्रमाणे म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे की तेणी ताका रिवायज्ड एप्रूव्ड प्लानाचो अजुनूय परमिशन दिलें गेलें ना। सो पंचायतीचो एक सेफर सायड आसा। आतां हें जें हिल कटिंग जें जालां तें इतलें अक्षरस दुर्भाग्यपूर्ण अशें आसा आमगे शेल्डे पंचायतीन। आमगे शेल्डे पंचायतीची बायोडायवर्सिटी आसा। शेल्डे पंचायती बायोडायवर्सिटी आसतना सुद्दां आज अशी एक्टिविटी करपाचें कारण कितें? ज्या जाग्यार झाड पेड, जे जाग्यार बरीच म्हणजे नॅचरल रिसोर्स प्रोटेक्ट करपाचो थंगा जर आमी घर बांदपाक लागले जाल्यार ही वनराई कशी उरतली? ही झाडां, ह्यो तणी, हे झरे, हे पळय आमगेलो शेल्डे पंचायतीचो नॅचरल रिसोर्स जो आसा तो उरतो कसो? सो तेका लागून आमकां हे सगळी एक्टिविटी करची पडली। हांव वेल्टन टेलिस डेप्युटी कलेक्टर साउथ गोवा 1 साउथ गोवा काल तेजेर मेळ्ळो, डिस्कस केलें। तेका हांवें रिक्वेस्ट केलो की आज प्रत्येक लोक हायकोर्टांत वयतात, प्रत्येक लोक जे ऑफिसरा पावर आसा तो पावर इम्प्लिमेंट जायना आनी तो जायना म्हणून प्रत्येक लोक हायकोर्टांत वयता। हायकोर्टांत वयतर लेंथी प्रोसेस जाता आनी वर्सांनी वर्सां वयतात आनी तेजो निवाडो लागना बेगोबेगी, कित्याक केस भरपूर पडलेली आसा हायकोर्टांत। सो हांवें सांगलां डेप्युटी कलेक्टराक, रिटर्न बी हांवें दिलेली आसा, तुमी 15 दिसांनी तुमी इन्स्पेक्शन करात की थंगा खरी एक्टिविटी चलता काय ना ती। सो हांव रिक्वेस्ट करता शेल्डे पंचायतीक ही नोटिसाची कॉपी पंचायतीक इश्यू केलेली दिलेली आसा, मे बी तांकां ऑफिशियली बी येतली। पंचायतीक जो पर्यंत तेगेलें सारको प्रोसिजर जायना ताका थंगा कित्याच अलाउड करपाक जायना। TCBन स्पेशली म्हणलां की ताणें बोर्ड बसून लायले ना, लोक जें परमिशन लागता तें परमिशन बसून तेणी आजुनूय घेयली ना। सो हांव ही शोकॉज नोटीस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर हें जें आसा हेजेर मागे प्रतिक्रिया दितना की
पंचायतीन जे पंचायतीच्या वाठारा भितर कोणूच जर असं हिल कटिंग करता जाल्यार पंचायतीन संज्ञान घेवपा जाय, इंट्रस्ट घेवपा जाय आनी तें काम बेगोबेगी स्टॉप करपा जाय. क्रिस्तानंद पेडणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.